Amos, Moab, Chapter 2. सर्वेस्पोर अशें सांगता. मोआबाच्या 3 ना 4 म्हणटा खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला, तो हांव आनीक बदलचो ना. एदोमाच्या राजाची आडां ताणें चुन्यान लासलीं देखून केरियोताचे राजवाडे लासून उडोवंक हांव मोआबाचेर उजो धाडटलों. आनी त्या गोंदोलांत झुजाच्या वेळार मारतात तसल्या बोबोवेली मोदें आनी कोडण्यांच्या आवाजार मोआब मोडटलो. तांच्या मदल्या अधिकाऱ्याक आनी ताचे बरोबर सगळ्या ताच्या सरदारांक हांव मारून उडयतलों, अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. जुडा, सर्वेस्पोर अशें सांगता. जुडाच्या 3 ना 4 म्हणटा खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला, तो हांव आनीक बदलचो ना. सर्वेस्पाची समूत तांणी सोडून दिली आनी ताच्यो आज्ञा सांबाळूंक नात देखून, आनी तांच्या पुर्वजांनी भोजलेल्या कुड्ड्या देवांनी खोट्या मार्गार तांकां पावयलीं देखून जेरुजाल्याचे राजवाडे लासून उडोवंक हांव जुडाचेर उजो धाडटलों. इस्रायल, सर्वेस्पोर अशें सांगता. इस्रायलाच्यान 3 ना 4 म्हणटा खुणा खातीर हांवें म्हजो थाराव घेतला, तो हांव आनीक बदलचो ना. रुपें दिवन प्रमाणीक मनशांक आनी व्हाणाची जोडी दिवन गरीब मनशांक तीं विकतात देखून, अशक्त मनशांच्यो तकल्यो तीं धुलींत मस्तितात आनी दुर्बलांचे हक्क कुशीक उडयतात देखून, म्हजें पवित्र नांव बोश्टावन बापूय आनी पूत एकाच चेडवा लागीं न्हिदतात देखून, घाणाक घेतलोल्या आंगावळ्याचेर वेदीचेर बाजूक आड पडटात देखून, आनी तोंद घालून घेतलोलो सोरो आपल्या देवाच्या घोरांत पियेतात देखून, आमोरीत लोक देवदान भाशेन उंच आनी शिंदूर रुखां वरी मजबूत आसलो, तरी त्या लोकांचो हांवेंच तांचे फुडें नास केलो. जमनी वयर तांच्या फळां सयत आनी जमनी खाला तांच्या पाळां सयत हांवें तांचो नास केलो. हांवेंच तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं आनी आमोरितांचो देश तुमचे आधीन करचे खातीर 40 वर्सां हांवें तुमकां ओरोण्यांत चलयलीं. तुमच्या पुतां मदले प्रवादी आनी तुमच्या तरणाट्यां मदले नाजीरीत हांवेंच उपजयले. इस्रायलाच्या पुतां धुवानो हें खरें न्हय, उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण तुमी नाजारीतांक सोरो पिवंक बोल्ड केलें आनी आनीक भाकीत करूं नाकात म्हूण प्रवाद्यांक तुमी हुकूम घाल्लो. पुरो आतां, जसो धान्यान भरलोलो गाडो आपणा खाल आसा तितलें चिड्डून घालता, तशेंच हें सगोट तुमी आसात थंयसरूच तुमकां चिड्डितलें आनी तुमचो चुरो करतलें. वेगान धांवप्यांनी पर्यान पळून वचूंक जावचें ना, बलिश्टांक आपलें बोल दाखोवंक मेळचें ना, झुजाऱ्यांनी आपलोच जीव राखूंक घडचें ना, भालेकार जमनीर उबे उरचेच नात, वेग्यान धांवपी सुटोन वचे नात, घोडेस्वार आपलोच जीव वाचोवंक शकचे नात. त्या दिसा बलवंतां मदें अदीक काळजीदार आसात ते झुजारी पर्यान आपलीं अस्त्रां शस्त्रां सोडून पळून वेतले. उलयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें.